पास्काची जागरण. जराल प्रस्तावन. आज आमी भाग्यवंत हप्त्याची भोव पवित्र रात संभ्रमता. आयचे राती आमी क्रिस्ताच्या जिवंतपणाचो उगडास काडून जागरण करता. उजवाडाची रीत चलोवन देवान आमचे खातीर क्रिस्ता मुखांतर केल्ली विचित्रां नियाळता. पोरणी आनी नव्या सोल्ल्यांतली वाचपां वाचून देवाची महान कृत्यां वर्णिता. आमच्यो पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो नव्यान करून क्रिस्तांतय आमी नव्यान जल्मल्या म्हणलें उगडास करता. हे भोव पवित्र रातीचे देवस्तुतींत 4 भाग आसात. पयलो उजवाडाचो आनी पास्कांचे वातीचो संभ्रम. दुसरो देवाच्या उतराचो संभ्रम. तिसरो पवित्र स्नानाचो संभ्रम. चवथो मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम. ह्या सगळ्या संभ्रमांत आमी भक्तीपणी वांटो घेवया आनी आमच्या जिवंतपणाचो बरवसो पासारया. पयलो भाग उजवाडाचो आशिर्वाद. पास्काचें फेस्त म्हळ्यार उजवाडाचें फेस्त. उजो आमकां उजवाड दिता. उजवाड जावन असो जिवंत क्रिस्त आमकां उजवाड आनी जिवीत दिता. हें ताणें मरणांतावन पुनर्जिवंत जावन दिवचें नवें जिवीत, नवो उजवाड. क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं सगळी सृश्टी नवी जाल्या. जशें सृश्टेचे सुरवेर सगळ्यान काळोख आसलो आनी देवान उजवाड असलो, तशें जेजू क्रिस्ता द्वारे पातकाच्या काळोखाचेर देवान उजवाड हाडलो म्हणल्याचो गुर्त जावन आतां सर देवे पालयतात आनी नवो उजो आशिर्वाद करून त्या नव्या उजेतावन पास्काची वात पेटयतात. उपरांत पेटलेली वात हाती घेवन याजका संगी लोक देव मंदिरांत पुरशावार भितर सरतात आनी सगळीं उबी रावन पेटलेली वाती हाती धरून पास्काची परगटणी जाता आनी पास्काच्या परगटणे संगी पयलो भाग सोंपता. तर हे रितींत भक्तीपणी वांटो घेवंक आयती जावया. दुसरो भाग देवाच्या उतराचो संभ्रम. देवाच्या शब्दाची भक्त पास्काचे जागरणेची बुन्याद. पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा मारिफात देव ताचे बचावाचे योजन आमकां उगडापे करता. देवाच्या भक्तींत 7 वाचपां पोरण्या करारांतली आनी 2 वाचपां नव्या करारांतली वेंचून काडल्यात. तर आतां आमी भक्तीन ह्या रितीन भाग घेवया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें जावन आसा. हें वाचप आमकां संवसाराच्या रचनेचें संपूर्ण विवरण दिता. देवान मनशाच्या मोगान भरून सगळो संवसार रचलो आनी मनशाक ताचे वयर अधिकार दिलो. अशें देव आपूण रचणार आनी मनीस ताची रचना म्हळें स्पश्ट करता. तर मनशाची रचनेची चरित्रां जाणा जावंक आपणें दिवचें हें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें जावन आसून देव भावार्थी मनशाची कशी परिक्षा करता म्हणलें अब्रामाच्या भावार्थाच्या परिक्षे मुखांतर आमी जाणा जाता. भावार्थी जिणेंत सबार आडखळ्यो आनी अडचण्यो आसात, पूण थिरासण दवरलो शेवटाक कशें पावता म्हणलें हें वाचप कळयता. तर तें आतां आमी भक्तीपणे आयकुया. तिसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें तिसरें वाचप इस्रायल परजेचें निर्गमन घडीत आमचे मुखार दवरता आनी आमची चरित्रां जाणा जावंक आपणें दिता. देव आपल्या विंचून काडल्या इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन मोयजे मुखांतर तांबड्या दर्यांतावन पांय भिजयनासतना सोडयता. तर हें सगळें कशें घडटा म्हणलें हें उतर परगडटा. तें आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. चवथ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या चवथ्या वाचपांत इसाया प्रवादी देवाचो आनी इस्रायल परजे मदें आसल्या मोगाचें वर्णन करता. इस्रायल परजां कितलीं अनुपकारी जाल्यारय देव तांकां सांडून घालिना, बगर तांकां बोगसून तांचो संपूर्ण मोग करता. तोच देव आमचोय तेच परी मोग करता. तर देवाची दया आनी काकूळ उगडापे करचें हें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. पांचव्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें 5वें वाचप देवाच्या आनी मनशाच्या चिंतना आनी मेठां मदें वाटां मदें आसल्या अंतरा विशयांत कळयता. आमी रचना आनी देव रचणार जावन आसा. तर कशें देव सर्वांक एकाच नदरेन पळयता म्हणलें उगडापे करचें हें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. 6व्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें 6वें वाचप देवाच्या जणवायेक पायता त्या मार्गान चलूंक उलो दिता. देवान आमकां ताचे नियमां आनी उपदेश दिल्यात
आनी त्या प्रमाणे आमी चल्ल्यार आमकां जिवीत फावो जातलें म्हणलें स्पश्ट करता. तर देवाच्या वाटेन आमी चल्ल्यार आमी शांतीन जियेतले म्हणली बुजवण दिवचें हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. 7व्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें 7वें वाचप एसेकेल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें जावन आसा. एसेकेल इस्रायल परजा देवातान पयस वचून देवाचें नांव इतर राष्ट्रां मुखार बश्ट करता. हें जाणा जाल्लो देव एसेकेल प्रवाद्या मुखांतर तांकां नितळ उदकान शेणावन पवित्र करतलो आनी एक नितळ काळीज दिवन तांकां पवित्र करून अशें ताची पवित्राय राष्ट्रां मुखार परगडतलो म्हणलें कळयता. तर हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. 8व्या वाचपाक प्रस्तावन. भाग्यवंत पावल रोमाकारांक पत्र बरोवन म्हणटा, क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला आनी तो मरना. क्रिस्ता सांगाता आमी आमच्या पातकाक मेल्याव आनी आतां जिवंत क्रिस्ता सांगाता जिविताक उठल्याव. तर जिवंतपणाचें जिवीत जिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. भाग्यवंत मार्क आयच्या सुवार्थेंत जेजूचें जिवंतपण परगडटा. सुदैवानी ताका मोसरान कुर्सार किळावन जिवेशी मारल्यारी मरण ताका आपल्या मुठींत भितर दवरूंक सोकूंक ना. पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू आम्हा सर भावार्थ्यांक ताचेर भावार दवरल्यांक पुनर्जिवंतपण भासयता. तर जेजूच्या जिवंतपणा विशयान संपूर्ण विवरण दिवची सुवार्ता आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. 3रो भाग पवित्र स्नानाचो संभ्रम. जेजूच्या मरणा जिवंतपणाचो फळ पयले सुवातेर पवित्र स्नानाच्या संस्कारा वरवीं आमकां लाभता. अशें क्रिस्त मेलो तशें आमचें खोटें सैम मरणाक आमी ओपून दिता आनी क्रिस्तांत हांवन नवें सैम घेता. नवें जिवीत दिवच्या उदकाचो संकेत जावन आतां नवें उदक आशिर्वादीत करता. क्रिस्तांतय पवित्र स्नानांत आमकां लाभलें नवें जिवीत समजूचे खातीर आनी हें जिवीत जोडचे खातीर सगळ्या प्राचीत काळार आमी प्रयत्न केला. एका काळार आमी काळोखांत आसल्याव पूण क्रिस्ता वरवीं आमकां उजवाड मेळ्ळा. उजवाडाच्या भुरग्या परी चलच्याक हातान जळच्यो वाती घेवन पवित्र स्नानाची बासवण्यो नव्यान करया. नवें उदक आमचेर शिंपयतना देखलें हांवें उदक गीत गावया. आतां आमी ह्या रितींत भक्तीपणी वांटो घेवया. 4थो भाग मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम. मिसाचें बलिदान आमच्या सर बलिदाना भितरलें श्रेश्ठ बलिदान. वातिकन विश्वसभा येवकरीस क्रिस्तांव जिविताचें उगम आनी केंद्र म्हळ्यार शिकयता. तर ह्या भागी जेजूच्या जिवंतपणा दिसा वो येवकरिस्ताचो दबाजो करतना त्याच जेजूच्या मोगान भरून ह्या येवकरिस्ताच्या संभ्रमेळींत आतां आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जिवंत क्रिस्ताक सदांच साक्ष जावन जिवंक आनी जिवंत क्रिस्ताक धैर्यान परगटूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हण मागता. दुसऱ्या देशा पासून मोगळा बापा, जिवंत क्रिस्तान दिल्लो संदेश संवसाराच्या आनी आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी स्विकार करून तांच्या अधिकारा खाला आशिल्ल्या लोकांची सेवा मोगान आनी उर्बेन करच्याक तांकां तुज्या जणवायेन भर म्हण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, जिणेन बरो वसू सांडलेल्यांक, कश्टांक आसलेल्यांक, पिडेक वळख जाल्ल्यांक, आर्थीक समस्यांक सांपडल्यांक जेजूचें जिवंतपण बरोसो दिवचें घडी जावं दी आनी अशें तांणी पुनर्जिवंत क्रिस्ताच्या बरोवशान जिणी सारूंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हण मागता. चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून कन्नोळ्या बापा, आमच्या भुरग्यांक आनी येवजणांक तुज्या शगूण आनी सोबय संवसाराच्या वायट सवयांक बली जाय नासता क्रिस्ती पुनर्जिवंतपणाच्या बरोवशान जिवीत रुपीत करूंक तांकां तुज्या दैवीक प्रेरणान भर म्हण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून विस्वासी बापा, पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो नव्यान केल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या क्रिस्ती आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जिवंक तूं आमकां तुज्या बेसावांनी आनी देण्यांनी भर म्हण मागता. पास्का फेस्त दिसा मीस जराल प्रस्तावन. आज सगळ्या पवित्र सभेक व्हडा संतोशाचो आनी दबाजाचो दीस. कित्याक जेजून मरणाचेर सयत वेल्या मरणा काळोख धांवडावन उजवाड फांकला. मनशा कुळाक सडवण बसयला. जेजू थंय पातेल्ल्यांक हर एकल्याक सासणाचें जिवीत आसा म्हूण ताणें ताच्या जिवंतपणा मुखांतर आमकां खात्री दिला. जेजूनच म्हणला, हांवूच जिवीत आनी जिवंतपण, जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आज आमी पास्काचें फेस्त संभ्रमता. क्रिस्तांव भावार्थाचें हें फेस्त.
सगळ्या आमच्या धार्मीक आचरणाचे केंद्र आनी सगळ्या फेस्तांचे श्रेष्ठ फेस्त जावन आसा. आमचो भावार्थ बरो असो आनी क्रिस्तांव जिविताचे अर्थ जेजूच्या जिवंतपणाचेर बांदून हाडला. भाग्यवंत पावलो म्हणटा, जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमच्या भावार्थाक मोलच ना. वय जेजूचें जिवंतपण आमच्या साल्वसांव चरित्रेची बुन्याद. तर संवसारी जिवीत जिवंतपणाच्या बरोवरच्यान जिवंक ह्या संभ्रमांत कृपा मागून घेवया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. देवान आपल्या पुताक जेजूक जिवंत उठयलो. तो आमच्या पातकां पासत मरण पावलो. आतां तो जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो जडती करता. हीच बरी खबर पेद्रू परगटता. पेद्रू देवाच्या साल्वसांवच्या कामाक साक सावन आसा. आमचो भावार्थ ताच्या साक्षेचेर होंदून आसा. आमकां जेजू जिवें सत आनी सगळ्या संवसाराचो तो धनी जावन आसा. तर हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. जर आमी जेजू जिवंत जाला म्हूण पातयता तर आमी ताचे सांगता नवें जिवीत जियेतले. आमकां जेजू संगी नव्या जिविताक आपयला. देखून क्रिस्ती जिविता मुखांत्र जेजूच्या मोगाक आनी पुनर्जिवंतपणाक साक्ष दिवंक आपण हें दिलां. तर हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्त एक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता जेजूच्या जिवंतपणाचें विवर आमचे मुखार दवरता. जेजूची समाध पळोवंक मागदलाची मरी थंयसर गेल्ल्या वेळार जेजूचो फोंड तिका रितो मेळटा आनी जेजूस खुद जावन तिचे लागीं उलोवचें तिका भाग फावो जाता. अशें जिवंत जेजू ताच्या पुनर्जिवंतपणाक आमी कशें साक्षी जावंक जाय म्हूण उगडापें करचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक तुज्या पुताच्या जिवंतपणाचे जिवे साक्षी कर. तांच्या देखीवंत आनी साक्षीच्या जिणे मुखांत्र जेजूच्या जिवंतपणाची बरी खबर सगळ्यांनी विस्तारूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, संवसारांतल्या सर देशांनी जेजू सोडवंदार म्हूण उक्त्यान मानून घेवन क्रिस्तांव धर्माच्या प्रसारणेक अवकाश करून जेजूची सुवार्ता सगळ्यांनी प्रसारूंक सराजकीय फुडाऱ्यांनी आपलें उदार मोन दाखोवंक तांकां जिवन जेजूच्या कृपेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्ता पासून. दयाळ बापा, आमच्या कुटुंबांनी घरांनी आनी फिरगजींत आशा सर पिडेस्तांनी धैर्यान जियेचें तांकां तुज्या मोगान आरावन धर. जेजून ताच्या जिविताच्या कश्टांचेर जैत वेल्ल्या बरी तांणी तांच्या जिणेच्या कश्टांक खांद मारून जिवन जेजूच्या ससाये काल धैर्यान जिवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. चवथें काजारी जोड्या पासून. विस्वासी बापा, काजारी जोड्यान एकामेकाक विस्वासी रावंक तांकां आदार दी. काजारी जिविताक सहज जाल्ली जबाबदारी बरपानिशी पाळूंक आपल्या देखीवंत काजारी जिविता वरवीं क्रिस्ती कुटुंबां जिविताक जिवे साक्षी जावंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या सर्वांक जेजूच्या जिवंतपणाच्या संतोशान आनी कुशलकायेन भर. फिरगज कुटुंबांत क्रिस्तांव जिवीत एकामेकाच्या मोगांत आनी सेवेंत करसूंक अशें बरें करण्या मुखांत्र सर्गी राजान दिर्वें पुंजोवंक तांकां पुनर्जिवंत क्रिस्ताच्या स्पिरितान भर म्हूण मागता.